नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. वन नेशन वन पोलाच्या प्रस्तावाक मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी. आदलो राष्ट्रपती राजनाथ कोविंदाच्या फुडारपणान नेमिल्ल्या समितीन दिल्ल्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्या म्हूण केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव उलयलो. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा, दुसऱ्या टप्प्यात पंचायत आणि पालिकेचे वेंचणुको. बिल फुडल्या संसद अधिवेशनात येतले म्हूण सुत्रांची माहिती. A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. काय दिस फाटी करमळेच्या तळ्यात मानग्यांनी रेड्याक मारिल्लो म्हूण दुबाव. 200 मानगी आसात, सरपंच कुस्ता सालेलकार सांगता. मानग्यांक काय खावपाक मेळनाशिल्ल्यान मनशांचेर जनावरांचेर हल्लो करपाक शकता म्हूण ताणें हुस्को उक्तायला. पंचायत समिती नेमून खंय उपाय काडटा. पूण मोगरान ताका हाली कित्याक मोगरां ताका हाता आसतना आमी पळयला ताका ती चोरोंक येयल्ली हांगा कित्याक चोरपाक येता आनी चोरपाचे हितून तिका ते मोगरांनी ताका हाली. आमी आतां तेजेर आतां गव्हर्मेंटाक आतां कळयला कितें म्हणून आतां ते वेट लायन आनी दुसरे आमचे वेट लायनीक लेटर केला, फॉरेस्टाक लेटर केला आनी PWRDक लेटर केला. कित्याक ह्या हितून पळय म्हणटा ते सगळे इनवॉल्व आसा. उदक उरता त्या कारणान हितून सगळी मानगी भितर ल्हान आशिल्लीं पोरां काडून हें करून ती व्हडली जाली आनी चड जाली. आनी तशीच ते फॉरेस्टाचे लोक भायले लोक हाडून हांगा सोडटा म्हणून हांवें आयकलां. अशें भायर धरता ती लोक मानगी हांगा हाडून सोडटा अशें म्हणून आयकलां हांवें. ते आमची एक सायट आहा पळय ते सायटीक येवंक शकना, ते आवाज जाता न्हू. आयज त्या रेड्याक तेणी अटॅक केला, आयज ताका मांसाची गोडी लागली आनी ते गोडयेन ते कोणाकूय कशें कितें करूंक शकता, मनशाक खावंक शकता आनी कितें कशें करूंक शकता. आमी आतां फॉरेस्टाक बरयला, वेटलँडाक बरयला, WRDक बरयला आनी आमदाराकय दिला आमी हेजी कारवाय जावची आनी चवकशी जावची म्हणून. ती ग्रामसभा जाल्ली, आमी ते ग्रामसभेक आमी कमिटी काडपाची तयारी केली आनी फाल्यां हे चवकशी म्हणटा ते करतले. कशें करपाचें, कितें करपाचें, गव्हर्मेंटाक मेळोन कशें कितें करूंक जाय ते करतले. मानगी मनीस 200 आसतली दिसता अशी. भरपूर आसा मानगी, हें व्हडलें तळें आसा करमळेचे. ते ह्या दिसांनी परत एकदा चर्चेन येयला, कारण 2 दिसां फाटीं हांगासर लोकांनी पळयलें की ह्या करमळेच्या तळ्यान एक रेड्याक ज्यो हांगासर मगरी आसा ह्या तळ्यान त्यो मगरी खाताल्यो. ताजे मागीर हांगासर गांवच्या लोकां मदीं हांगासर एक भंय निर्माण जालो. ताजे वट्ट 10 वर्सां उपरांत जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणूक. पहिल्या फेजीच्या वोटिंग सुरू. पहिल्या फेजीत 7 जिल्ह्यांच्या 24 सिटां खातीर लोक मतदान करतले. सुमार 219 उमेदवार ह्या सिटांच्या वेंचणुकेच्या रेसीत. 1 मेरेन 41.17% मतदान जाले. गोंय विद्यापीठाक जाय तितले मनीसबळगे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवनूय युनिव्हर्सिटीचो रँक कसो पडटा, मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. 50% विद्यार्थ्यांक GPSC हेर कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षांबद्दल खबर नासता. 80% विद्यार्थी खंय कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षेक बसपाक भितात. विद्यापीठाच्या रिसर्च पार्क युनिटाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयलो.
इतको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि खूप मोठ्या प्रमाणात ह्युमन रिसोर्स गोवा युनिव्हर्सिटी दिता असताना ती इज अ टॉप युनिव्हर्सिटी इन द स्टेट. आम्ही म्हणटा की एकमेव युनिव्हर्सिटी आतापर्यंत म्हटल्यार जाता. इतकें सगळें आसतना गोवा युनिव्हर्सिटीचं रँकींग कमी कित्याक जाता हो म्हाज्या फुडें आशिल्लो प्रश्न आसा. कारण म्हाका केन्नाय जेन्ना विचारता की गोवा युनिव्हर्सिटीचं रँकींग देंवता कित्याक, म्हटल्यार दीस इज अ प्लॅटफॉर्म. सो ॲटलिस्ट आमी आत्ताच्या घडीक जेन्ना रिसर्च ह्या क्षेत्रांत फुडें वता हाज्या फुडें तरी गोवा युनिव्हर्सिटीचं रँकींग देंवपाक जायना अशें म्हाका दिसता. 50% of the students doesn't know about the GPSC and competitive exam. 50% of the students doesn't know about the GPSC and any competitive exam. तांकां जर विचारलें तूं कित्याक बसना, ना म्हाका भंय दिसता पास जातलो म्हाका कॉन्फिडंट ना. म्हणजे सी दॅट 80% of the students are not ready to face the competitive exams. हे कित्याक हो एक म्हाका प्रश्न पडटा. हांवें आज मुद्दामून मेन्शन केलें जेन्ना आमी एके वाटेंतल्यान रिसर्च करपा खातीर स्टुडंट्स तयार करता आसत जाल्यार एवरेज स्टुडंट सुद्दां खंयसरूच फाटीं उरपाक जायना. जो एवरेज स्टुडंट पास आउट जाता आसत जाल्यार एटलिस्ट ही वॉन्ट्स टू रेडी टू फेस द कॉम्पिटिटीव एग्जाम. ही शूड अवेअर अबाउट द कॉम्पिटिटीव एग्जाम. आणि हे जर नासत जाल्यार आमी खंय फाटीं पडटा हें सोदप हें सुद्दां सगळ्या युनिव्हर्सिटी आनी युनिव्हर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज हांचो विशय आसा. आणि हे सोदप तितकेच गरजेचें आसा. हे जर ना सोदलें आसत जाल्यार एके वाटेंतल्यान आमचे हार्डली 2 to 3% of the students will be the researcher, but the more than 50% of the students will not come as an average. That will create a more problem in the state. दाबोळेच्यो फ्लायट्स मोपा डायवर्ट करपा खातीर GMR कंपनी एअरलायन्स कंपन्यांक इन्फ्लुयन्स करता, मंत्री मोविनाचो आरोप. मोपा विमानतळ गोंयची इक्विटी आसा. सरकारूय इन्व्हेस्टर हे कंपनीन विसरचे न्ही. सरकाराक दोनूय विमानतळ चलिल्ले जाय. चडश्यो फ्लायटी खंय आतां परत दाबोळे येतात, माविन सांगता. GMR uses a lot of influence to shift the flights from Dabolim to being a private player. They should not forget, Goa also has got equity in the airport. Goa government also has invested. आमकां गोवा गव्हर्मेंटा जाय दोन्ही एअरपोर्ट to exist and coexist in a very healthy manner, so there is traffic for both. Rather they should try newer traffic from newer destinations. Most passengers they tell me, most travelers whom I meet, they say next time we are not coming here. So लागी पडटा पणजेकार तुका सगळे आणि ऑल दे प्रिफर Dabolim. देवलो पावलो आणि आता 2 ब्रिज जाला. कितले सोपेपण मेळ्ळें. सोपेपण आमच्या सरकारान दिला न्ही आणि आमीच ते नेगेट करतले. तुम्ही पुढे मुद्दम एक 4 काय 5 न्यू एरो ब्रिज येता. काम चालू आसा. वाय इट इज बिकॉज दॅट एअरपोर्ट इज गोइंग टू रिमेन. And as you know, even Navy does not, they have told me very emphatically, we don't need this airport fully. We are ready to operate as it is. Rather, they have given us more slots. And I am privy to something which I cannot say, but all that I can say is they are also moved to Karwar in a big way. गोंयांत पर्यटक आणि रेंट कॅब दोनूय वाडटा. गोंयांत आनीक रेंट कॅबांक लायसन्सां मेळची ना. कांय गोंयकार आपल्यो प्रायव्हेट गाडयो भाड्यान दितात. असले जावंक दिवचे ना. फुडल्या म्हयन्या सावन असल्यो गाडयो जप्त करपाचे खात्याक वर्त काडटा म्हूण मंत्री मोविन उलयला. सरकार पक्षांतल्यान दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक हरकत. मामन बाब, ह्या दिसान न्हू रेंट कॅबाचे परत एक्सिडंट चालू जाल्या. तेजेर तुमचे एक्चुअली तुमी फाटीं हे केल्ले, पूण परत आतां तशेंच रेंट कॅबाचे एक्सिडंट परत वाडले. लोक मातशे पुसान शिस्त पाळपाक सोदना. ट्युरिस्ट येतात तेय शिस्त पाळपाक सोदना. फूड सूट हायर करता आनी वयल्यान लोकांक शिकोवपा वयता. गोंयांत शिकोवपाक ते येता. हेंय जाल्ला. आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेयला कितले कडेन, पूण तरी आसतना जाता. आय विल अगेन रिविजिट. एक्चुअली रेंट कॅबाचे नवे लायसन बंद केल्या, पूण थोडे लोक आतां प्रायव्हेट घेवन दिवपाक लागल्या. ते इल्लिगली दिता. आतां लायसन्स बंद केला म्हूण इल्लिगली दिता. आतां डिपार्टमेंटा फुडल्या म्हयन्यांतसून इन्स्ट्रक्शन दिवपाचो आसा सीज कर म्हूण व्हेकल, आनी मागीर कितलो तेंप तेणे रिलीजूच करप ना. प्रायव्हेट बीन कोण दिता ते. ओके. दिल्लीची फुडली मुख्यमंत्री आपाची फुडारी अतिशी. आपाच्या विधिमंडळ गटान तिच्या नावाचेर शिक्को मारला. अरविंद केजरीवालान मुख्यमंत्री पद सोडले. फुडल्या 2-3 दिसांत अतिशी मुख्यमंत्री पदाचो खंय सोपूत घेतली. केजरीवाल लिकर स्कॅमात भितर पडिल्लो. सध्या जामिनार भायर. मुख्यमंत्री म्हूण काम करूंक सुप्रीम कोर्टान ताचेर निर्बंध घाल्ले. ये नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया.
ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। कुटबणची परिस्थिती बरीच कंट्रोलात आसा। सध्या फक्त 7 जाण हॉस्पिटलात आसात। हेल्थाचो दोतर उत्कर्ष बेतोडकार सांगता, जेटीवेलो पडून आशिल्ल्यो बोटी काडपाचें काम सुरू केलां। नुस्तेमार लेबरांचो टॉयलेटी तशेंच उदकाचो प्रस्न सुटला म्हूण मंत्री अलेश सांगता। कुटबण मोबार कोलाराच्या दुयेंतींचो आंकडो पावणे 200 पाविल्लो। Present situation of this outbreak, we are getting around 3 to 4 cases every day. But then cases, most of the cases are mild, they are getting at OPD level treatment. Saturday we had 2 severe dehydrated patients admitted to South Goa District Hospital, but then one of them is discharged yesterday, is fine, and today one is getting discharged. Finally we have 1 admission in South Goa District Hospital and 6 are admitted in GMC. And all other activities are in place, our awareness campaigns are in place. It's more about sanitation and proper hygiene, which should continue till the time we get 0 cases from this area. As far as toilets are concerned, I think toilets have already been placed. The bath cubicles are also being placed. The bath cubicles have been placed, but there was an issue regarding release of water. So the party has agreed to bury Syntex tanks. And Syntex is, I'm trying to explain the type of tanks. It may not be Syntex brand, but those type of tanks will be buried in the ground, which will collect the water in the course of the day or in the course of the days, depending on the quantity of water. They will empty those tanks and dispose of the water at suitable facilities. As far as cholera is concerned, officials of the health department were here, and I'm happy to say that as of today, they say that in South Goa District Hospital there is only 1 patient that is there. The others have all been discharged. As far as GMC is concerned, I think there are 6 patients. So the figure has come down drastically, which in turn means that whatever measures the government has taken are having effect or have had effect. पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो विषय बरेपैकी क्लियर आसा। हे फक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, फायनल न्ही। मुख्यमंत्री उलयला, चडांत चड गांव वळेरेंतल्यान भायर काडपा खातीर यत्न करतले म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर। सांगेचो आमदार सुभाष म्हणटा, दर खेप सांगेकारूच कित्याक? आदी साळावले धरणाक गांव विस्थापीत, आतां पुरो। इको सेन्सिटिव्ह एरियाचो विषय क्लियर हा। परत एकदा सांगता, सगळ्यांनी कन्फ्युजन करपाची गरज ना। ओके, लास्ट विषय गेली 10 वर्सां सुरवात आसा। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी कंटिन्युअसली कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसा की जेच्या मार्फत 108 विलेजी आशिल्ल्यो ज्यो 45-55 विलेजी काडपाच्यो 2-3 प्रपोजल केला। आयला तो ड्राफ्ट प्रपोजल ज्यो ताका 3 गजाली आसता। एक म्हणजे डेन्स फॉरेस्ट विथ स्पिसीस, कॉन्टिग्युटी आणि हायट, ह्यो 3 गजाली वेस्टर्न घाटात आसलेल्यो एका इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर करतले। इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर केलो सुद्दां जरी आसत, थंय असलेले घर, हे घर बांदपाक परमिशन आसा, थंय असलेले शेत हे करपाक परमिशन आसा। थंयसर फक्त कमर्शियल एक्टिविटी म्हणजेच मायनिंग आसतलें किंवा बाकीच्या सारकिल्यो एक्टिविटी जावच्यो ना। म्हणून लोकांनी कन्फ्युजन करचें न्ही। गव्हर्मेंट तेंच्या कडेन उलोवन तांकां विश्वासान घेवनूच त्यो विलेजी कितल्यो दवरच्यो हें ठरयतले। साळावलीचें धरण
ह्या दरम्यान सगळ्या लोकांक विस्थापित केले, थंयच्यान वेकेट केले आनी तांकां रिहॅबिलिटेट करपा म्हणून दुसऱ्या जाग्याचेर बसयले. आनी परत एक फावटी हेच लोक विस्थापित जाल्ले तांकां परत एक फावटी रिहॅबिलिटेट करता तेन्ना नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आयली ड्युरींग प्रेसिडेन्शियल रूल वेन लोकल गव्हर्मेंट वॉज नॉट इन पावर. आतां हातूंतल्यान भायर सरता 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 ते बफर झोन वाडत गेले आनी तातूंत भितर मागीर परत इको सेन्सिटीव झोन म्हणून आयलो आनी तातूंत भितर उरलेली सुरलेली एरिया ही इको सेन्सिटीव झोनान गेली. एक तर ह्या सगळ्या 50,000 लोकांक खंय तरी शिफ्ट करपाचें, रिलोकेट करात आनी ताच्या नंतर एक घेयात, तांकां एम्प्लॉयमेंट दियात. हांव मागता एनवायरमेंट मिनिस्टर्स, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, प्लीज गिव अस अ हियरिंग and let people express. Go and find out, make the census. Without census, how are you going to do this? And tell us which all the parameters fits into to qualify for these villages. शेगीत 4 महिने उदकाच्या उणावान विटिल्ल्या हणजूण आणि वागातोरकारांनी म्हापशेच्या PWD ऑफिसराक घेराव घालो. विषय सुटाना जाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी. उदका पुरवण जाग्यार पडा मेरेन एका घराक सप्तकात एक फावट एक उदकाचो टँकर दिवपाचे म्हापशेच्या PWD इंजिनियराचे उतर. आज आम्ही मेमोरंडम दिला हांकां एक आनी जे आमचे म्हापसा PWDचो. कारण आता एक वरास तरी जाले, सगळ्या लोकांक आमचे अंजुना वागातोर जावं कालसुवाच्या लोकांक चड त्रास जाता, उदीक येत ना. 29,000 लोक जो हांगा हा शिवोलचो तेंच्यांनी मरचे हेची जबाबदारी कोण घेतलो? गव्हर्नमेंटाचो एकूय प्रोजेक्ट हांगा जावचो न्हू. गव्हर्नमेंटान एकूय प्रोजेक्ट हांगा काडचो न्हू. सगळ्यात सुबेज पैसो अंजुना पंचायत शिवोलचो येता. शिवोलची जी आख्खी दर्याची लायन हा, मांद्रे म्हणू नका, कालांगूट म्हणू नका, अंजुना म्हणू नका, बागा, सगळ्यात सुबेज जोड गव्हर्नमेंटाक आमी करून दिता आणि आमकां मारून उडयता तुमी उदकाक लागून. आता पळय चवथ आसली, लोकांचे गणपती 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस जाल्ले आनी एक पाय हितून उदकाचो म्हणटा तो एक थेंबो लोकांक येवंक ना. लोक आमच्या घरा कडेन येताले, उदीक ना उदीक ना उदीक ना म्हणून. आनी हेंचो स्टाफ जेन्ना हे आसल्या कारणान, सुटी आसल्या कारणान हेंचो स्टाफ ना, कोण ना लायनीर. आमी 15 दिसाचो टायम दिल्लो आहा. 15 दिसा भितर तेंच्यांनी आमचो जो पळय उदकाचो प्रॉब्लेम आहा तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आमकां रस्तो बंद करचो पडटलो आनी तेची जबाबदारी हेंची आसतली, स्टाफाची. लोकांच्या ह्या शिटकावणे उपरांत जो मेरेन उदका पुरवण नियमीत जायना तो मेरेन एका घराक सप्तकात एके फावट एक उदकाचो टँकर दिवपाचे उतर म्हापशे PWDच्या अभियंत्यांनी लेखी दिला. हे आयज आमकां जेईन आनी येईन रिटर्न दिल्ले आहा. जो पर्यंत उदीक रेग्युलर जायना तो पर्यंत एका घरान एक टँकर धाडटले म्हणून एका विकाक कळ्ळें. तेका लागून आतां तेंच्यांनी दिना फुडें आमी आतां हांगर वयता, आमचें हें ना. पूण जर तर सर अशें हे टँकर धाडले ना जाल्यार परत आमकां अशेंच हांगा येवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. दर्यादेगांनी पोल्युशन आस्थापना सावंड मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवंक 7 दिसाची डेडलायन. प्रतिवादी सावंड पोल्युशन क्लब आनी रेस्टॉरंटांनी रियल टायम सावंड लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम घाल्या काय ना ताची पळोवणी करपाचे आदेश कोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिल्यात. सावंड मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवंक आस्थापनांक डेडलायन घालू ना म्हूण हायकोर्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जाब विचारिल्ली. Noise pollution matter, the court has told everybody that so far as those 5 units are concerned, those monitoring stations are to be installed in some time-bound manner. Out of 5, 3 have filed affidavits in the High Court. 2 I have sought time to file affidavits. In the meanwhile, the Pollution Control Board is supposed to inspect this establishment and find out exact nature of this establishment as to whether they are outdoor or indoor venues. Then they are supposed to further find out and tell about the area, the location, the structure, etc. All those details of these 5 structures are to be reported to the court. That is what is happening so far as noise pollution is concerned. Was there any direction to verify
other establishments that whether they have, where Corrigendum has issued, whether they have installed the noise pollution So system? one issue that came up was whether monitoring stations will have to be installed in a particular time limit or what, as to what is the time limit that is required. The Corrigendum did not have any time limit, but the effect of that Corrigendum is that you are supposed to do it immediately, that is as early as possible. So it is not as if that they can put it as and when they want. It is required that they should do it immediately. Many of them have come forward and said that they want to install it. They have started inquiring about the availability of that particular machine. So that is also happening. इंडियन सुपर लिगात जाल्ल्या जमशेदपूर FC आणि FC गोवा मदी जमशेदपूर FCन जैतिवंत 2-1 गोलान FC गोवाक हारयले. फातोड्ड्या स्टेडियमात मॅच जाल्ली. साखळे वाळवंटी न्हंयचेर आशिल्ल्या दत्तवाडी पुलाचेर बुलेट आनी 4 चाकी मदी एक्सिडंट. बुलेट चलोवप्याच्या तकलेक बरोच मार लागला. ताका साखळे भलायकी केंद्रान व्हेल्लो. थंयच्यान ताका बांबोळे हॉस्पिटलात धाडला. पुलीस तपास चल्ला. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट प्रुडंट प्लस ॲप, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.